पंचायतीचो निकाल लागलो. 5,000 मायज इत्सूक पंचांनी आपलें नशीब गांवगिऱ्या मतदारां मुखार तपासून पळयलें. वेंचणूक हरले काय ईव्हीएमाची गुडलुसांवां म्हूण बोबाळ मारूंक सुरू जातालो तो आतां ना. निकाल लागला तो मतपत्रिकांचेर. वेंचणूक आयोगान जाहीर केल्या निकाला प्रमाण हे वेंचणुकेंत 19 जाण एका मतान हरल्यात, 19 जाण 2 मतांनी हरल्यात, जाल्यार 15 जाण 10 परस कमी मतांच्या फरकान हरल्यात. त्या भायर सालिगांव, उस्कय आनी कुडका बांबोळे पंचायतीन उमेदवारांच्यो टाय. निमाणे कुरू बावल्याचेर पंचांच्या राजकीय फुडाराचो निकाल. कांय उमेदवारांनी तर मताचें खातेंच उगडूंक ना, स्वताचें मत सुद्दां ना. वारका, हणजुणा आनी वारखण्या पंचायतींनी तिगांक एकूय मत ना. पुराय गोंयभरच्या निकालांत 14 उमेदवारांक एकूच मत, जाल्यार 187 उमेदवारांक 10 परस उणें मतां. 188 पंचायती, 1464 वॉर्ड, 5,037 उमेदवारांचे वेंचणुको रंगल्यो. कांय जिखले, कांय हरले. मंत्री आमदाराची वाट पंच नगरसेवकान सुरू. कितलेशेच जाणांनी आपलें राजकीय नशीब आजमावन पळयलें. कोणाचे इन्व्हेस्टमेंटाक आतां हेवी रिटर्न्स, कोणाचो डिमॅट लॉगीन जावच्या आदींच बुडीत. ओमकार फळारीचो खासा रिपोर्ट.